शेतकार परत लागवड करपाक लागला, मात तांकां प्रशासकीय सहकार्याची गरज आसा. खुबशा लोकां खातीर सैमीक आपत्तीची समस्या आसता. शेतकऱ्यांच्या बांदाची दुरुस्ती करप गरजेचें आशिल्ल्याचें हळदोणचे आमदार कार्लूस फरेरान सांगलां. बांदाची पळोवणी केल्या उपरांत कार्लूस उलयतालो. शेतकऱ्यांच्यो समस्या, तांचे प्रश्न समजून घेवपाक मतदारसंघांतल्यो वेगवेगळ्यो पंचायती आसता. वेगवेगळ्या पंचायत क्षेत्रांत वचून पळोवणी करून हे प्रश्न सुटावे करपाचें उतर आमदार कार्लूस फरेरान ह्या वेळार दिलें. माणशेचे दारू काडल्यात थिंगा एंड दॅट इज व्हेरी बॅड. कित्याक शेतान सगळें उदक भरलां, हारें उदक येता आनी बांयक पासून उदक हारें उदक येता थिंगा बांयक. सो आनी शेतकारांक कांय रोवपाक आसना आनी थोडे दिसान उरली जाल्यार ते सगळें फेल जातलें. हांवें फाल्यां मिटींग आपयल्या मागीर वोसान आनी म्हाका दिसता ते आमचे सॉर्ट आवट करूंक जातले आनी ते फोड्यां पूण घालूं जातले बेगीन. मागीर फायनल प्रपोजल आमी WRD दितले